नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। सर्वसामान्य लोकांक पिडपी सरकार खण धनियांच्या थकबाकीचेर कित्याक आसा ओगी? काँग्रेस फुडारी अमित पाटकराचो सरकाराक प्रश्न। कोल्हे म्हापशा अंगणवाडीक पेटलो उजो, सुमार 30,000चे लुकसाण। 1 लाखाची मालमत्ता वाटोवपाक आयले यश। नानोडा बांबर मेळिल्ली पुरातन नाणी पुरातत्व खात्यान घेतली ताब्यांत। मंत्री फळदेसाय हांणी दिली भेट। नाण्यांचो करतले शास्त्रशुद्ध अभ्यास। विष्णू जोशी हांचो करतले भोवमान। आडवेळ्या पावसाचो राष्ट्रीय खेळा सर्तीक फटको। कांपाल आनी फातोड्यांत उमिल्लें उदक। सर्तीचो टायम टेबल हाल्लो। खेळगड्यांची गैरसोय। केळशे साळ न्हंय देगेवयली बेकायदेशीर बांदकाम 15 दिसां भितर उडयात मोडून। गोंय उच्च न्यायालयाचो बिल्डराक आदेश। कॅन्सराचे प्रमाण वाडटात। दर एकल्यान वयाची 40 उक्तकीर करचें स्क्रीनिंग। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे गोंयकारांक आवाहन। आता पळयात खबरो विस्तारांत। खण घोटाळ्या वयल्यान बोवाळ करपी भाजपा सरकार मायनिंग कंपन्यांकडल्यान 270 कोटी रुपयांची थकबाकी केन्ना वसूल करतले असो प्रश्न काँग्रेसीन उपरासला। सरकाराक येणावळ येवपाक आसात त्याच कंपन्यांक आतां नवे खण ब्लॉक दिल्यात। सामान्य मनीस जो रिणां भरपाक पावना तांकां सरकार पिट्टा, पूण सरकार खण धनियांच्या रिणाचेर उदक सोडटा अशें काँग्रेसीचें म्हणणें। 270 कोटी रुपयांची थकबाकी दिवाळे मेरेन सरकार वसूल करची अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केल्या। तो फायनान्स मिनिस्टर आणि तो मायन्स मिनिस्टर जे डिफॉल्टर, हांव म्हणना, हे तू म्हणटा, तुझे सरकार म्हणटा, कित्याक तुज्या मामलेदार ऑफ 70 तालुका हेड तालुका रेव्हेन्यू वाळपय हांणी एक नोटीस काडिल्ली आसा। सिमिलरली दुसरी डिमांड नोटीस मामलेदार ऑफिस ऑफ कोंडान काडलेली आसा। तिसरी मामलेदार ऑफिस ऑफ मामलेदार तिसवाडी पणजेन काडलेली आसा। फायनल डिमांड नोटीस ऑफ रिकवरी फॉर द डिफॉल्टर, दॅट इज द फायनल स्टेप। आज तुम्ही हे गोंयकार आम्ही समज जर तर आज घरा लाईट जर भरना आणि ती ड्यू डेट जाली जाल्यार येवन लाईट कापता मरे आमची। उदकाचे बिल जर भरना बियॉन्ड ड्यू डेट येवन उदकाचे कनेक्शन कापना गोंयकारांक विचारता हांव की हे सरकार कितले इनटॉलरंट आहे। तुम्ही पळयात की सामान्य बारीक मनशाक कोतच ना। बाणस्तारी एक्सिडेंटान कितें जालें प्रत्येक गोंयकारान पळयला की पयशे आसा जाल्यारच तुका आज हांगा मान आसा आनी तुजी कामां जाता। म्हणल्यार वेदांता लिमिटेड जो क्रोनी कॅपिटलिस्ट फ्रेंड ऑफ मोदी, मागीर डायरेक्शनां तुका वयल्यान येता दिल्लीच्यान की तांकां चोरपाक आनी दी म्हणून। सो आमचो चार्ज आसा ह्या सरकाराचेर की तुमी चोरांक आनी चोरपाक दिला। आणि हांव चोर इतल्याच लागून म्हणटा कित्याक तुम्हीच सांगिल्ले 35,000 कोटीचो स्कॅम जाला, मागीर तुम्ही स्टेटमेंट चेंज करून 2 झिरो काढले, 3 झिरो काढले आणि 35,000 वयल्यान तुम्ही 350 आयले आणि ते 350 तुम्ही रिकवर करना। आता गेल्ली 11 वर्सां जाली, तुम्ही तांकां फ्री हँड दिला। अशें ना की वेदांताकडे पैसे ना। दिवाळी जावन दुसरो ताका मे बी क्रिसमसाक सॅन्टा क्लॉजाचो आनी एक डिमांड ड्राफ्ट वील गिव हिम विच विल बी मच मोर दॅन दीस अमाउंट। वेदांताकडे समज जर तर पैसे ना जाल्यार वेदांतान तुज्या तिजोरीन पळय पैसे भरल्या पळय ते पयलीं सीज कर सगळे आनी ताचे पयलीं आयच्यान ऑपरेशन बंद कर। ताका सांग सोमारा पैसे भर हे 165 करोड आणि हे उरिल्ले बारीक बारीक कोण आहा पळय फॉरन सोडून टाका।
हे सगळे 270 crore 71 crores सोमारा एनकॅश कर मरे. यू हॅव एन ऑर्डर विथ यू, इम्प्लिमेंट युअर पॉवर्स आणि ते पैसे रिकवर कर. म्हापशा खोले वाठारांतल्या अंगणवाडीक उजो लागपाची घडणूक घडल्या. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. ह्या घडणुकेत 30,000चे लुकसाण जाले आनी 1 लाखाची संपत्ती वांटोवपाक यश मेळ्ळें. निशा कोरगांवकर हिका किरकोळ दुखापत जाल्ल्यान लागसारच्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. मंगळारा गोमंतक टीव्हीन नानोडा बांबर 70 हांगा विष्णू जोशी हांचे जाग्यार पुरातन नाणी सापडिल्ल्याची बातमी केल्ली. हे बातमेची दखल घेत स्वता पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी खात्याच्या अधिकाऱ्यां सयत नानोडा भेट दीत नाण्यांची पळोवणी केली. ही नाणी जोशी हांणी पुरातत्व खात्याकडेन सुपूर्द केल्यात. हे नाण्यांचो शास्त्रशुद्ध अभ्यास जातलो. तशेंच प्रामाणीकपणान ही नाणी सरकाराक सुपूर्द करपी विष्णू जोशी हांचो सत्कार करतले अशें मंत्री फळदेसाय हांणी सांगले. तांणी गोमंतक टीव्हीचे आभार मानल्यात. त्याच्या वयर ते काय धाकड कशें आसलें, तसोच पुरलेलो आसलो. जवळ कितके डोंगराचेर आसली. आश्चर्यकारक म्हाका दिसता ते. मातयेत असो चड भितर ना, वयर दिसत ते. आम्ही हे पुरातन खात्याकडे आम्ही सुपूर्द करता. त्यांचे जतन करचे इतकेच म्हाका सांगितलें. तुम्ही म्हाका काल फोन केलो, अत्यंत खूब आभारी आसा. म्हणून इतकी झटपट एक्शन्स जाले आनी तुमकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. आमी योग्य प्रमाणे हो विशय हाताळ्ळो, त्यामुळे आयज आमचे पुरातत्व खात्यान ताचो ताबो घेतलो. सत्तरीतले नानोडा बांबर हांगासर विष्णू जोशी हांचे जाग्यार पुरातन नाणी सापडिल्ल्याचे वृत्त गोमंतक टीव्हीन प्रसारीत केल्ले. उपरांत ही नाणी मध्ययुगीन काळांतली म्हणून पर्यावरण आनी इतिहास तज्ञ प्राध्यापक केरकर हांणी सांगिल्ले. जोशी हांकां तांचे काजींनी जमनीर पुरिल्ले मातयेच्या बुडकुल्यांत ही नाणी मेळिल्ली. बुधवारा पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी खात्याचे अधिकाऱ्यांसयत नानोडा बांबर हांगा वचून ते नाण्यांची पळोवणी केली. उपरांत विष्णू जोशी हांणी ही 832 नाणी मंत्र्यांकडेन सुपूर्द केली. तिचे भराड म्हणून ना थंय म्हाका अशें खणटाना, म्हणजे आमी पांगळो किंवा ते इलस्की काडटाना बेंडटाना सहज आमी थंय बसलेले आसत च्या पिवंक. तेन्ना आमकां ते अशें वाटकुळीत हे आसलो जमनीन भितर अशें आमी खणटकच काडलो तो वयर आनी तेतून हे आमकां पयशे मेळ्ळे, कॉयन मेळ्ळे. हे तांब्याचे आसा आनी हे आतां काय करचें अशें म्हणून आमी आमच्या एका पंचा कडेन उलयलो आनी तेणी म्हाका सांगलें की अशें अशें करुया की आमी हेका दिवया म्हणून. तेन्ना पुरातन खात्याक दिवया आनी त्या प्रमाणे आमी हे पुरातन खात्या कडेन आमी सुपूर्द करता. तेंचे जतन करचें इतकेच म्हाका सांगपाचें आसा. आयज आमी नानोडा 70 हांगा ह्या भागान आसात आनी मुद्दाम जावन आमचे सगळे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स, डायरेक्टर, तशेंच आमचे म्युझियम गोवा स्टेट म्युझियम तांचे अधिकारी हांगा आयिल्ले आसात. आमचे गांवचे पंचायत मेंबर, तशेंच गांवचे नागरीक आनीक आमचे विष्णू जोशी हांचे सगळी फॅमिली आनी आमचे कृष्णा जोशी तांचे भाव
म्हणजे तांच्या घरा कडेन आमी आयिल्ले आसात मुद्दाम जावन एक खूब पुरातन अशी वास्तूचो खजिना म्हणल्यार जाता आमकां. तेजें मोल कितलें आसतलें तें आमकां खबर ना. सादारण ते 800च्या वयर कॉयन्स जे मेळ्ळे आसात, जे तांब्याचे कॉयन्स आसात, कारण तांणी खूब परिश्रम करून ते निवळ थोडे केले आनी ताच्या नंतर कळ्ळें की ते कॉपर म्हणजे तांब्याचे आसात आनी तातूंतल्यान हे कॉयन्स आसात ते खंयच्या ताजेर आमी आज एनालिसीस करपाचें आसा. आमचे अधिकारी वर्ग सांगतले. हाच्या नंतर ते एज खंयची, राजा खंयच्या सेंच्युरींतले आनीक हे कॉयन्साच्या फाटल्यान म्हणजे ताचें डिनॉमिनेशन कितें हाचेर संशोधन जातलें. हाचेर आमचे जे एक्सपर्ट्स आसात ते घेवन कार्य करतले आनीक एक अत्यंत बरो इतिहासीक ठेवा आमच्या हातान लागलेलो आसा. सरकार हे नाण्यांचो शास्त्रशुद्ध अभ्यास करतले तशेंच सरकार विष्णू जोशी यांचो सत्कार करतले अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. गोमंतक टीव्हीचे तांणी ह्या वेळार आभार मानले. ॲक्च्युली हो पुरातत्व खात्यातर्फे एक राबयल्लो म्हणजे खूब ट्रेजर तो आमचो. ताका मोल कितलें आसा हाचे आमी अंदाज करपाक शकनात. म्हणजे ताका एखादे वेळ ते कॉपर म्हणजे तांब्याच्यो वस्तू आसा न्ही, ताका एखादे वेळ तशें पळोवपाक जोखून मोल आसचें पूण ताका एक वेगळे तरेचे वैभव आसा आनी ते वैभव जतन करप आनीक हाचें संशोधन करप, कळ्ळें न्ही, आनी ताचें विश्लेशण करप आनीक ते आमच्या म्हणजे एक आमचें दायज आसा. आमच्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा भितर ते म्युजियमाक दवरपाचें जावं आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान दवरपाचें तें आमी ठरयतले. पूण हाचे वेळान आमची प्राचीन संस्कृती कितें आशिल्ली किंवा जे रुलर्स आशिल्ले हांगा ताज्या संदर्भान भितर आमचे देवाण घेवाण कशी जाताली, बार्टर सिस्टम आशिल्ली, मागीर कॉयन्स आयले, तातूंत भितर डिनॉमिनेशन आयली, हाचे सगळे डिनॉमिनेशन बी ताजेर आंकडे बिकडे तशें कांय ना, रोमनूय ना जावं बाकीचे कसलेच ना. हाच्या वेळान आमी एक सिग्निफिकन्स घेवपाक जाय की ताचो व्हॅल्यू कितलो आसतलो. कारण युनिफॉर्म सायजूय नाशिल्ली ताजी, कळ्ळें न्ही, आनी त्या वेळार मशीन क्रिएटेड न्ही ती हातान दोडावन तांब्याच्यो वस्तू तेन्ना कॉयन करताले. खूब हें जातालें. आमचें एकच आसा तें कलेक्शन करपाच्या फाटल्यान तें फक्त म्युजियमान पडून रावपा खातीर किंवा एक्झिबीट करपा खातीर न्हय, तर ताजेर संशोधन जावपा खातीर आनी त्या वेळा वयल्यो एक्टिविटीज कश्यो आसतल्यो, खंयचे कालीन आसतले, त्या वेळा वेलो रुलर कोण आसतलो आनी ही नाणी खंयच्या बाकीच्या प्रदेशांनी राष्ट्रांनी चलताली हाचेर उजवाड घालपाचें कार्य आमचे कडल्यान जातलें. म्हणलें की ती 500 वर्सांची पयलींची जावं आमी तें सोदून काडटकच जे तज्ञ आसात ते ताचो रिपोर्ट दितले. आमी सरकारा वयच्यान विष्णू जोशीचो सत्कार, कारण ताच्या फाटल्यान एक तांची जी भावना आसा, म्हणजे आपल्या घरान दवरून तें कांय जावचें ना, विकलें म्हणून कांय येवचें ना, त्या परस ते सरकाराच्या एक दायज आसतलें आनी ती हजारो सालां आपली वस्तू एक म्युजियमान दिसतली. ताणें एक कॉयन पसून दवरलो ना. ताणें एक्चुली 826 सांगिल्ले, ते आमकां मोजता 832 मेळ्ळे, कारण थोडी जॉयन चिकटलेली आशिल्ली. 832 कॉयन्स आमकां मेळ्ळे आसा. दुसरें एक म्हणजे तुमी म्हाका काल फोन केलो, अत्यंत खूब आभारी आसा. म्हणून इतकी झटपट एक्शन्स जाली आनी तुमी स्वता वचून विष्णू जोशी कडेन ताचें म्हत्वूय पटोवन दिलें, म्हणून तुमकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. कारण तात्पर्य म्हणजे त्या वेळाचेर इन्स्टंटली ताचें म्हत्व कळ्ळें कारणान तुमी थंय गेले आनी तुमी योग्य प्रमाणे हो विशय हाताळ्ळो. त्यामुळे आयज आमचे पुरातत्व खात्यान ताचो ताबो घेतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बुधवारा फांतोडेर सावन पडपी अडवेळ्या पावसाचो गोंयांत चालू आशिल्ल्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीक फटको बसला. समारोप सुवाळ्याक एकूच दीस उरिल्लो आसतना पावसान राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे गणित हालयले. पणजे कांपालान राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या खेळगांव सुवातीक तळ्याचे स्वरूप आयलें. बुधवारा फांतोडेर सावन पडपी आडवेळ्या पावसाक लागून ही परिस्थिती उप्रासली. कांपालाचेर उदक सांठून उरिल्ल्यान वीज उपकरणां बंद पडपाची शक्यताय आसा. खेळगड्यांची गैरसोय जाल्या.
आडवेळ्या पावसाक लागून विंगड खेळा सर्तींच्या आयोजनाचेर परिणाम जाला. अभी बारिश की वजह से अभी नेशनल गेम पर सभी और बहुत दिक्कत आ बहुत रही इफेक्ट पड़ रहा है, हाँ बहुत दिक्कत आ रही है. अभी फिलहाल सभी कंपटीशन होल्ड ऑन पे है बिकॉज पावर कट. जो जितनी भी वायरिंग है सारी अंडरग्राउंड है, इसलिए चालू नहीं कर रहे क्योंकि पानी बहुत भर चुका है. अगर एक भी वायर चालू करेंगे तो हो सकता है सबकी जान को खतरा भी हो सकता है. इवन अंदर भी यही हालत है. आप देखिए यहाँ पे ये वायरिंग जो जा रही है अंडरग्राउंड जा रही है, ये देखिए यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है. सो इधर से भी ये वायरिंग यहाँ से पास होती है. सो इसलिए इस कॉम्पिटिशन को अभी होल्ड ऑन किया गया है. अभी गवर्नमेंट से भी वेन्यू के लिए डिमांड की गई है, वेन्यू चेंज किए गए हैं. सो अभी गवर्नमेंट ने बोला है वो रेडी टू गिव वेन्यू फॉर द कॉम्पिटिशन. बिकॉज अभी होल्ड ऑन पे अभी प्लेयर्स भी इसलिए अभी उनका कॉम्पिटिशन हो रहा है, अभी भी आराम कर रहे हैं. ये देखिए पानी भी अभी बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा है और बारिश का भी अभी वेदर बना हुआ है, इसलिए कॉम्पिटिशन को थोड़ा होल्ड किया गया. मैं आपको प्लेयर्स भी दिखाता हूँ, सब अभी सो रहे हैं. पूरा कट है. अभी लाइट्स भी बंद है इसलिए चालू नहीं कर रहे हैं क्योंकि जितना भी वायरिंग है सब अंडरग्राउंड से ही है. तर तुम्ही पळोवंक शकता की लाईट नाशिल्ल्या कारणान सगळे कडेन काळोख आसा आणि जे प्लेयर्स आसा सभी players आहेत. ते सगळे हे पळोवंक शकता तुम्ही. त्यांची आता गेम आशिल्ली आणि लाईट नाशिल्ल्या कारणान ह्या प्लेयर्सांक हांगासर अशें बसून रावचें पडटा. कारण म्हटल्यार लाईट ना जाल्यार ते करतले कितें. नमस्कार, आमी आयज आसा कंपल नॅशनल गेम्साचे वेव्यूचेर आणि तुमकां खबरूच आसतली की 26 ऑक्टोबराक नॅशनल गेम्साची सुरवात जाली आणि 9 नोव्हेंबराक ताजें क्लोजिंग आशिल्लें. आनी आयज जर पळयत जाल्यार सगळ्या कंपाल वेव्यूचेर सगळे कडेन आमकां उदक दिश्टी पडटा आणि खंय तरी नॅशनल गेम्स गोंयान वेगवेगळ्या म्हणजे जाग्यांचेर चालू आसा, वेगवेगळ्या वाठारांत चालू आसा. आणि कंपल हांगासर एक म्हणजे सिटी स्पोर्ट म्हणून तेंच्यांनी येदो व्हडलो हांगासर वेन्यू तयार केला. हांगासर जायते टँक तुमकां पळोवपाक मेळटा आणि इनडोर जे गेमी आसतल्यो त्यो सगळ्यो हांगासर जातात. जाल्यार आयज जर पळयत जाल्यार सगळे कडेन आमकां उदक दिश्टी पडटा आणि त्या उदकांतल्यान आमचे एथलीट्स आसतले किंवा कोच आसतले तांकां सगळ्यांक त्या उदकांतल्यान वयचें पडटा. आणि एक म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार आयज गेमी हे जावपाक शकना. कारण म्हटल्यार थोड्यो गेमी ज्यो आसा त्यो जावंक शकता पूण थोड्यो ज्यो आसा त्यो जावंक शकना. कारण म्हटल्यार ज्या इनडोर गेम्सांक म्युजीक लागतली ती म्युजीक तांकां यूज करपाक मेळना. कारण म्हटल्यार हांगासर जनरेटरानूच जर उदक गेला अशें आमकां आयकुपाक येता. आनी सगळे जे गेमी चलता थंयसर लायट नाशिल्ल्या कारणान सगळ्यो ज्यो गेमी आसा त्यो बंद आसा. आनी महत्वाची म्हटल्यार योगा जे ट्रेडिशनल योगा आसा तांकां आमचे कडेन ते जे एथलीट्स आसा तेंच्यांनी उलयले योगा करतना तांकां म्युजीक लागता आनी म्युजीक नाशिल्ल्या कारणान तांकां थंयसर योगा करपाक मेळना. जाल्यार हे गेमी ज्यो आसा त्यो जे मेरेन लायट येयना ते मेरेन ते जावपाक शकना अशें सुद्दां ते एथलीट्स आमचे कडेन उलयल्या. जाल्यार तुमी पळोवंक शकता फाटल्यान आमच्या सगळे कडेन उदक दिश्टी पडटा आनी हे बेगिनात बेगीन जे उदक आसा ते काडपाक जाय आनी हांगासर मागीर सगळे एथलीट्सांक यो वच करपाक बरे भशेन मेळटले. जाल्यार आयज लास्ट दीस आसा आनी ह्या दिसा फाल्यां क्लोजिंग आसा आनी आयच्या दिसाक बेगिनात बेगीन ज्यो गेमी आसा त्यो सोंपपाक जाय. कारण म्हटल्यार आयचो एकूच दीस आसा आनी भरपूर ज्यो गेमी आसा त्यो उरल्यात. जाल्यार फुडलो नियाळ जो आसा तो आमी तुमचे मेरेन पावयतली. मडगांव फातोर्डे मैदानाचेर पावसाक लागून सामकीच विटंबना जाल्यात. मैदानाचेर लायिल्ले फलक पावसान आडवे जाले. किचनाकूय पावसाचो फटको बसला. काल मध्यरात्री जेन्नाच्यान पावस चालू जालो तेन्नाच्यान हांगा स्ट्रीट एकदम धांदळ जाली. फातोर्डा जो हांगा सेटअप आशिल्लो तांचो जेवणाचो नॅशनल गेम्साचे लोकांक भुरग्यांक जावं स्टाफाक तांकां जेवण करताले थंय जेवणाक भितर ते टेंटाक भितर सकयल आशिल्ली कारणान तांकां फ्लोरींग नाशिल्लें सकयल आनी थंय उदक भरलें. उदक भरतकीर हांगच्या जे हे आशिल्ले FDA चे ऑफिसर पावले, कमांडंट पावलो जो अपॉयंट केला आसा तो पावलो आनी तांणी रोखड्या जाता तशें शिफ्ट करपाक ट्राय केली आसा. आतां जे खबरदारीच्या अधिकाऱ्यान सांगिल्लें म्हायती दिता ते प्रमाणे हांगा जे किचन आशिल्लें तें कंप्लीट बंद केल्लें आसा आनी दुसरे वटेच्यान शिफ्ट केल्लें आसा. तांकां तें पॉसिबल ना जालें कारण अचकीत रात्रभर पावस पडपाक लागून हांगा सगळें उदक भरिल्लें आसा.
हांगचे काही बोर्ड पडिल्ले आसात जी कमान मेन हाजेर आशिल्ली ती पडल्या ती तांणी काडून सायडीक दवरिल्ली आसा आतां किचन हांगच्यान शिफ्ट केलां आनी तांणी म्हायती दिली त्या प्रमाणे मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमाचेर तांचे आनी किचन आसा थंयच्यान ते जेवण हांगा हाडटले बाकीचे हांगा एफडीएचे अधिकाऱ्यांनी येवन जें उदक भरिल्लें जावं कितें जाल्लें ताचें सगळें किचन बंद करून सगळें शिफ्टींग केल्लें आसा थंय सेफ प्लेस आसा थंय शिफ्टींग केल्लें आसा गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवचें नांव गौरव प्रभू म्हणटालें. साळण न्हंयच्या देगेर केळशी पंचायत क्षेत्रातले बेकायदेशीर बांदकाम काडून उडोवपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला. 15 दिसां भितर बांदकाम मोडून उडयतले अशें आश्वासन कंत्राटदार बारेटो हांणी न्यायालयात दिलें अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें. There is some concrete construction that has taken place, and that is actually right on the bank of the river, which is in violation of CRZ notification. The petition was filed in the High Court, and the matter came up today before the High Court. The person who has carried out this illegal construction has undertaken to the High Court that he will remove and demolish this particular slab or particular concrete structure, and once that is cleared, he will apply afresh for erecting huts. Those are those seasonal huts for the purpose of carrying on some tourism business. So till then, he will not get any permission from the CRZ authority. He will have to first demolish this concrete structure. राज्यात कॅन्सराचे प्रमाण वाडटात. हे प्रमाण नियंत्रणात हाडपा खातीर थळाव्या पावंड्याचेर उपाय जावप गरजेचें. नेमान भलायकी तपासणी जिणे शैलीत बदल घडोवपा वांगडा गांवगिऱ्या वाठारांत भलायके कडेन आडनदर करिनासतना काळजी घेवपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांखळे जाल्ल्या एके कार्यावळींत उलयतना सांगलें. आज कॅन्सराचो प्रमाण जर पळयत जाल्यार एवरी चवथो मनीस हो सस्पेक्टेड आसा कॅन्सरा पासून. कॅन्सर हो कम्युनिकेबल डिजीज न्ही. एखाद्या मनशाक कॅन्सर जाला ताका तूं तेंकलो म्हणजे कॅन्सर ताका जातलो न्हू. इट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. आमी बरेचशे फावटी टीबी एका मनशाक जाल्यार आसत ताच्या फुडल्यान उबो रावलो तो खोंकलो तुका टीबी जावपाचे चान्सीस आसा हे म्हणटा. देर आर द चान्सीस. बट कॅन्सर अशें दुयेंत न्ही, डायबिटीज अशें दुयेंत न्ही, ब्लड प्रेशर अशें दुयेंत न्ही. आनी तेकाच लागून म्हाका दिसता कॅन्सर कित्याक जाता हें पयल्यान आमी समजून घेवपा जाय. बिकॉज ऑफ आवर लायफस्टायल. कॅन्सराचें प्रमाण वाडलें कित्याक? पयलींची लायफस्टायल वेगळी आशिल्ली, आतांची लायफस्टायल वेगळी जाल्या. तुमी जर पळयशात जाल्यार पयलीं कॅन्सराचो प्रमाण इतक्या मोठ्या प्रमाणात नासलो तितक्या मोठ्या प्रमाणात तो आतां आसा. कॅन्सर जर अर्ली स्टेजीचेर डिटेक्ट जायत जाल्यार त्या पूर्णता कॅन्सरांतल्यान बरें जावपाक शकता. आनी जर लेट स्टेजीचेर डिटेक्ट जालो जाल्यार कॅन्सरांतल्यान बरें जावप कदापी शक्य जायना. म्हणजे आमी ताका थर्ड स्टेज क्रॉस जाल्या उपरांत. आनी दुसरी गजाल आसा, एक इट इज अ पेनफूल डिजीज. म्हणजे ताका अक्षरशः इतके त्रास जाता त्या मनशाक. आनी दुसरी गजाल ती फॅमिलीक सुद्दां म्हणजे तेजे पेन पळोवनूय त्रास जाता. आनी कॉस्ट वायज ऑल्सो इट इज नॉट एफोर्डेबल. ताजी ट्रिटमेंट कॉस्ट वायज सुद्दां एफोर्डेबल जावपाक शकना. बट पेनफूल लायफ हें चड डेंजरस आसा. म्हणून जेन्ना जेन्ना अवेरनेसाचे कार्यक्रम ऑर्गनायज करता त्या अवेरनेसांतल्या कार्यक्रमांतल्यान आमी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचें. आमी सगळ्यांनी भितर भाग घेवचो. आपल्याकूय बी म्हणजे डायग्नोज करून घेवचो. हांगासर कॅन्सरा खातीर एज ना. म्हणजे खंयचे एजीर जातलो खंयचे एजीर जावचो ना अशें ना. बट मोर प्राऊन म्हणजे आमी चड कोणाक जाता म्हणटा. चड जाता जो मनीस म्हणजे तंबाखू खावपाक खूब मोठ्या प्रमाणात, अल्कोहॉल चड मोठ्या प्रमाणात सोरो पिता. बऱ्याच जाणांक दिसता सोरो पिता म्हणजे आपल्याक कॅन्सर जावचो ना, फक्त लिव्हराचेच जातलो म्हणून. दयानंद हांसता. हांव खरी गजाल सांगता. ओके ना, आपल्याक मातशें तें लिव्हराचें कितें तरी जातलें अशें दिसता. बट कॅन्सरूय बी तेजेच म्हणजे अल्कोहॉल हें तेका एक कारण आसा. आनी तिसरें आमी जे सगळें आतां जे खावपाक लागल्यात म्हणजे बरेचशे फावटी इट इज एन मोर यूज ऑफ पेस्टिसायड्स. जे खूब मोठ्या प्रमाणात प्रिजर्वेटिव्स वापरले वता फ्रुट्सांचेर भाजयेंचेर. ते पिकोवपा खातीरूय बी आनी प्रिजर्व करपा खातीरूय बी. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी अशे मॅक्झिमम जे लोक एबाव 40 जे आसा पळय न्हू ह्या चड लोकांक आपल्याक एकदां स्क्रीन करून घेवपाची गरज आसा. आतां कॅन्सर खंयचे जाता? चडांत चड कॅन्सर जो जाता तो ब्रेस्ट कॅन्सर बायलांच्या ठिकाणी जाता. इट इज एन सर्विक्स कॅन्सर म्हणजे आपल्या प्रायवेट पार्टांचेर जावपाक शकता. तिसरो जो आसा वीच इज अ ओरल कॅन्सर.
तोंडात जो जाता म्हणजे मॅक्झिमम तंबाखू गुटखा हे जे सगळे लोक खाता, विशेष करून ती डेंटोबॅक, अशाय लोकांक हो कॅन्सर बऱ्याच जाणां दिसता. आमी ती फक्त लायता ती 80% पोटान वयता. 80% अजूनही प्रकार आसात ती यूज करपाचे. त्या ती होय भितरलो एक मेन कारण आसा. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या व्हड यशा उपरांत भारतीय सापेक ताक्रो फेडरेशनाचे अध्यक्ष बाबू कवळेकर हांणी बेगीनूच गोंयांत राष्ट्रीय सापेक ताक्रो चॅम्पियनशीप घडोवन हाडपाची घोशणा केल्या. ही सर्त आपल्या बापायच्या रघु कवळेकराच्या नांवान घडोवन हाडटले अशें कवळेकरान स्पश्ट केलें. जशें आमी 37 नॅशनल गेमी ज्या आमच्या भुरग्यांची बऱ्यापैकी कामगिरी जाल्ली आसा आनी काल पयर सुद्दां कांय भुरगीं आमची फातर्पी गांवची भुरगीं येवन म्हाका मेळोन गेल्ली हांगा घरा कडेन. आयज बाकीची गोंयची भुरगीं जी आसा बाकीच्या मतदारसंघाची सगळीं भुरगीं हांगा आयज येयल्ली आसा म्हाका मेळपाक. आनी सगळ्यांक आयज प्रत्येकाक तुमी गळ्यान जर तांच्या पळयत जाल्यार कळटलें कोणाक गोल्ड मेडल एकल्याची 2-3 मेडल आसात. गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्राउन मेडल अशे पद्दतीन आज भुरग्यांक जिखले आसा. ही अव्वल दर्जाची कामगिरी आमच्या सापेक ताक्रोन केल्ली आसा. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. समस्त पुरुष वर्गाला माझी नम्र विनंती आहे, फराळाचं लक्षात आहे ना? नुसतं खायचं नाही बरं का, करायचंय सुद्धा. त्यासाठी आजच घरी घेऊन या सुहाना चकली भाजणी आणि सुहाना चिवडा मसाला. 1995 वर्सापासून फोंड्या शारांतले विश्वासनीय 1 ग्राम भांगराच्यो असंख्य व्हरायटी आशिल्ले अंबिका ज्वेलर्स. गिरायकांक बऱ्यांतली बरी सेवा आनी आकर्षक दागिन्यां खातीर फोंडे शारांतले अंबिका ज्वेलर्स पयलीं सावन फामाद. अंबिका ज्वेलर्स आकर्षक दागिन्यां वांगडा तुमकां दिता दागिन्यांच्यो नव्यो व्हरायटी. त्याच वांगडा 1 वर्साची वॉरंटी. खरेदी उपरांत 1 फावट दागिन्याची फ्री पॉलिश. दागिनो केन्नाय बदलतना वट्ट 50% मोबदलो. तर वाट कसली पळयता? या हंगामात 1 ग्राम भांगराच्या वस्तू खरेदी खातीर भेट दियात फोंड्याच्या अंबिका ज्वेलर्साक. शॉप नंबर 2, 7 मार्केट प्लाझा, ऑपोजिट PMC मार्केट, अपर बाजार, फोंडा, गोवा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत